जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान 24 वळी 20 आनी 7 ते 50 आनी 4. त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेंच विचारलें ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंयच सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोण म्हाका सांगलां. येयात आनी ताका पळयात, होच क्रिस्त जायत काय? तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतल्या म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले, राबी जेव आतां. पूण ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका जें खाण जेवण आसा तांची तुमकां वळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवंक हाडून दिलां काय? जेजून तांकां म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयलां ताची खुशी करूंक आनी ताचें काम संपादूंक हेंच म्हजें खाण जेवण. 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशें तुमचे मदें म्हणणी आसा न्हय? हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उखलून पळयात. शेतां जालीं धोवी, लुंवचीं जालीं. लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात आनी साश्टीक जिविताक पीक एकठांय करतात आनी अशें ओंपी आनी लुंवपी बराबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो ओंपता दुसरो लुंवता. ज्या शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक नात त्या शेतांत तुमकां हांवें लुंवंक धाडल्यात. दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्यात आनी तांच्या कोश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळना. हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन गोवाय दिल्ली. देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कोळ सामर्याकारांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. देखून सामर्याकारांक ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी भावार्थ धरता आनी तो खरोच संवसाराचो तारोप म्हूण आमकां कळोन आयला. जेजू एका राजोधिकाऱ्याच्या पुताक बरो करता. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिलियांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो. जेरुजाल्यान उत्सवाच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो आनी कापेर्नावांत एका राजोधिकार्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गालिलियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाच्या तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी भावार्थ धरपाक नात. राजोधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरच्या आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपारच्या 1 वराचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून
ताणें आनी ताच्या आख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. जुदेयांतलो गालियांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा.